प्रश्ना संदर्भात म्हणजे जे प्लेस केल्ले त्या संदर्भात विशय आशिल्लो आनी ताचें क्लेरिफिकेशन आमी आतां दिता अशें सांगिल्लें. त्यामुळे क्लेरिफिकेशन नंबर 1, postpone allocation number 1C will be answered 1/7/8/2025. Yes. Start question number 3A is postponed to next session. Then start question number 2A, 3B, 20B, 20C will be answered 1/7/8/2025. Unstart allocation number 38, 57, 62, 94, 96, 127 and 134 will be answered 1/7/8/2025. Then unstart allocation number 152 will be transferred to industry department. Next, Girover. हाऊस रुल्स जर पळयले जेन्ना क्वेश्चन कॉल आउट जाता आनी तुमी जेन्ना सांगता पोस्टपोन जालो हें जालें तें जालें म्हण ताजे मागीर ताजेर डिसिजन घेवंक जाता खंयच्या कायद्यान तें म्हाका मातशें दाखया. एक रुलींग म्हाका दिया तुमी. आफ्टर अ क्वेश्चन हेज बीन कॉल्ड आउट एंड XYZ इट इज पोस्टपोन्ड इट इज हें कितें नेक्स्ट टर्म कितें सांगलें ताजे मागीर दुसरे दिसा कशें ताजेर उलोवं खंयच्या कायद्यान बसता म्हाका मातशें सांगा तुमी. According to me, which rule it falls in? Please let me know. How can you reconfigure which question will be answered when subsequently after it is called out? किती senior member तुम्ही सांगा बरं.